2024 वर्सा हणजुण्या एका 7 वर्सां पिरायेच्या चल्याक पिटबुल सुण्याच्या हल्ल्यांत मरण आयिल्लें। हे घडणुकेक 9 म्हयने जाता थंयच आसा। आयज आनीक एका 1.5 वर्साच्या सानुल्याक रस्त्यार सुण्याच्या हल्ल्यांत मरण आयलें। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। फोंडेच्या तळे दुर्गा भाट वाठारांत रस्त्यार सुण्यांनी एके 1.5 वर्साचे चलयेचेर हल्लो केलो। हातूंत त्या सानुल्याक मरण आयलें। तिका गंभीर जखमी अवस्थेंत हॉस्पिटलांत व्हेली, मात उपचार सुरू जावचे पयलींच तिका मरण आयलें। हे चली मूळ उजगांवचें, मात काल सांजवेळार ते आपल्या आवय वांगडा मामाल्या घरा रावपाक आयिल्ले। आयज सकाळीं 6 वरांचेर घरा सांत भोंवडावपा खातीर घरच्यांनी घरचें दार उगडिल्लें। उक्तें आशिल्लें दार पळोवन ते सानुले खेळटा खेळटा घरांतल्यांचो दोळो चुकयत रस्त्यार पावले। थंय रस्त्यार आशिल्ल्या सुण्यांनी ते चलयेचेर हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यान ते चली पुराय रगतान माकिल्लें। ताका तेच अवस्थेंत हॉस्पिटलांत व्हेलें, मात उपचार सुरू जावचे पयलींच ताका मरण आयलें। सध्या ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हेल्या। जंय ही घडणूक घडल्या थंय लोक हाडून कोयर उडयतात आनी ह्या कोयरांत जायतीं रस्ता सुणी जेवण सोदपाक येता। सध्या ही घडणुकेक लागून हांगच्या वाठारांत बरोच बोवाळ निर्माण जाला। नागरिकांनी तिडक उक्तायत रस्त्यार सुण्याचेर नियंत्रण हाडपा खातीर प्रशासनान खर उपाय काडचे अशी मागणी केल्या। गोंयांत रस्त्यार सुण्यांची समस्या बरीच गंभीर आसा। रस्त्यार सुण्यांच्या हल्ल्यांक लागून थळावे नागरीक आनी पर्यटकूय बरेच भियेल्यात। अंदूच्या जानेवारी म्हयन्यानूच 1789 सुणी चाविल्ल्याची प्रकरणां नोंद जाल्यात। म्हळ्यार ह्या म्हयन्याक रस्त्यार सुणी दर दिसा सरासरी 57 जाणांक चावल्यात। ऑगस्ट 2024 वर्सा हणजुण्या एका 7 वर्सां पिरायेच्या चल्याक पिटबुल सुण्याच्या हल्ल्यांत मरण आयिल्लें। उपरांत गोंय सरकारान पिटबुल आनी रॉटवायलर आक्रमक जातीच्या सुण्यांचेर बंदी घालपाचो निर्णय घेतिल्लो। तशेंच सध्या दनयांक पोशिल्ल्या सुण्यांची नोंदणी करपाचे आदेश दिल्यात। गोंयांत सध्या सुमार 56,000 रस्ता सुणी आसात। बाणावले, मोबोर, ताळगांवां, शिवोले, केळशी वाठारांत रस्तात आनी पोशिल्ल्या सुण्यांच्या हल्ल्यांक लागून ह्यान पयलीं जायते जाण जखमी जाल्यात। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबूक आनी एक्साचेर फॉलो करात। यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।